नमस्कार येवकार। शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार। पळोवया आयची मार्केट अपडेट। आज शेअर बाजार 9:15 उक्तो जातनात पॉझिटिव्ह उक्तो जालो। निफ्टी 50 पॉइंट जाल्यार बँक निफ्टी सुमार 150 पॉइंट वयर उक्ते जाले। निफ्टीन 19,497 चेर ओपनिंग दिली। 19,507 मेरेन हाय आणि 19,361 मेरेन लो मारलो आणि 19,384 ची नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली। सेन्सेक्स 65,769 चेर उक्तो जालो आणि 65,393 चेर बंद जालो। लागी 200 पॉइंट पडलो। बँक निफ्टी 105 पॉइंट पडली। फायनान्स निफ्टी नेगेटिव्ह आशिल्ली। कालच्या सेशनात ऑटो सेक्टर बऱ्यापैकी वयर आशिल्लो, आज थंय करेक्शन दिसले। आज HDFC लिमिटेडाचो शेअर निमाण्या दिसा खातीर ट्रेड जालो। सेशन सोंपल्या उपरांत NSE इंडेक्सात HDFC ची सुवात LTI माइंट्री आणि BSEत HDFC ची सुवात JSW घेतली। LTI माइंट्री आज ऑटो सेक्टरातल्या प्रेशरा वांगडा 2% पडून क्लोज जालो। HDFC बँक आणि HDFC लिमिटेडाचो मर्जर जाल्ल्यान ह्यान फुडें HDFC लिमिटेड ट्रेडिंगा खातीर मेळचो ना। आयच्या टॉप गेनर्सात पेटीएम सुमार 5% चढलो। HDFC ची असेट मॅनेजमेंट कंपनी आणि पिरामल एंटरप्राइजेसान टॉप गेनर्सात सुवात मेळयली। टॉप लुजर्सात नायका, हेवेल्स इंडिया, DLF आणि स्मॉल कॅप कंपनीत डेल्टा पडली। GST काउन्सिलाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या 28% टॅक्साच्या निर्णयाचो गेमिंग आणि कसिनो शेअर्साचेर मोठो परिणाम दिसलो। डेल्टिन कसिनो कंपनी डेल्टा कॉर्पाचो शेअर बाजार उक्तो जाताच लोअर सर्किटार पडलो। दनपार मेरेन पयली शेअर 20% आणि त्या उपरांत 22% मेरेन पडलो। गेमिंग सेक्टरातली कंपनी नजारा टेक्नॉलॉजीचो शेअर 4% पडलो आणि ऑन मोबायलाचो शेअर 4% पडलो। शेअर बाजाराचे सेशन सोंपल्या उपरांत IT लीडर TCSचो तिमाही निकाल येवपाचो आशिल्ल्यान IT सेक्टरांतल्यान चडशे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात पडले, कारण IT सेक्टरात रिजल्ट बरे येवचे ना म्हूण अदमास आशिल्ल्यान रिजल्टा पयलींच बाजारान IT शेअरांक धपके दिवंक सुरवात केली। मजगती TCS कंपनीन स्टॉक एक्सचेंजीत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेअर होल्डरांक शेअरा फाटल्यान 9 रुपयांचो इंटरिम डिविडंड डिक्लेअर केला। त्या खातीर जुलै 20 रेकॉर्ड डेट आणि 7 ऑगस्ट पेमेंट डेट आसतली। उत्कर्ष स्मॉल कॅप बँकेचो IPO आज 2.57% भरलो। मेटल सेक्टरात तेजी आशिल्ली, मात वेदांता फॉक्सकॉन डील रद्द जायत सावन कंपनीचो शेअर प्रेशरा खाला काम करता। वेदांता लिमिटेडाची आज AGM जाली। थंय MD अनिल अगरवालान वेदांता लिमिटेड चिप्स आणि डिस्प्ले बिझनेसात प्रवेश करपाची मोख घेवन काम करता म्हूण उलयलो। क्रूड ऑयलाचो रेट सुमार $80 मेरेन पावला। ह्या आशिल्ल्यो आयच्यो शेअर बाजारांतल्यो घडामोडी। नवीन अपडेट्स घेवन रोखडेच मेळया। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट।